गोंय विधानसभेचे दुसऱ्या दिसाचे अधिवेशन म्हादयच्या उदका वयल्यान बरेंच तापले। म्हादयचे उदक वळोवपाक गोंय सरकार कर्नाटका सरकाराक तेंको दिता। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हादय वळोवपाक दोनूय सरकाराची मान्यताय आसा अशें विधान केलां। ते खरे काय फट अशें विचारीत विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरले। या वेळार कर्नाटका वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर अशी विधानां कांय जाण करतात अशें अप्रत्यक्षरित्या अमित शाह हांचें नांव घेनासतना जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हणलां। जाल्यार कर्नाटका प्रचाराक गेलो म्हूण आपणे म्हादयचें उदक दिवपाचें उतर कर्नाटकाक दिवंक ना। गोंय सरकार म्हादयचें उदक वळोवपाक कसोच दिवचो ना अशें आस्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सभाघरांत दिलां। विधानसभेच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सरकाराचेर बरीच टिका केली। लोकांक पेन्शन विधवा येवजण तशेंच बेकार तरणाट्यां खातीर येवजण्यो कुशीक दवरून हे सरकार लोकांच्या पयशांनी फकत इव्हेंट्स करीत सुटल्या आनी जाप विचारल्यार चाय पिया समोसा खाया म्हणून सलपा उतरां दिता अशें युरी म्हणटा। मांद्रेचो आमदार जी दारोलकार आयज मेरेन मांद्रे वाठारांत उदकाचो आनी रस्त्याचो प्रश्न सुटावो करपाक शकलो ना। जाल्यार कार्निवल शिगमो व्हडले सेलिब्रिटीक आपोवन संगीत कार्यावळी कित्याक करता असो प्रश्न थळाव्या मांद्रेकारांनी उपरासला। उदरगतीच्या नांवा खाला नाका त्यो कार्यावळी आयोजीत करता। शिगमो कार्निवल व्हड सेलिब्रिटीक हाडून उदकाचो आनी रस्त्याचो प्रश्न सुटावो जावचो ना। खरी उदरगत लोकांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करून करपाक आसता अशी तिडक थळाव्या मांद्रेच्या लोकांनी उक्तायल्या। कोरोना दुयेंतींचे प्रमाण वाढत आसात हे खातीर लोकांनी आपल्या भलायकेची तपासणी करून घेवची अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केलां। तशेंच भलायकी खात्यान सगळे उपाय वेवस्थीत चालू आसा। केंद्र सरकारान जे प्रोटोकॉल दिल्यात ते पाळपाचे यत्न करात। तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन सुरू करून कोरोनाची तपासणी करपाक सांगला अशी म्हायती विश्वजीत राणेन दिल्या। गावातल्या लोकांच्या सुरक्षेविशीं आनी गावातल्या पेप्सी कंपनी संबंधीत जायत्या प्रस्नांची चर्चा करपाक मंगळारा बसका आपयल्ली, पूण कंपनीचे अधिकारी बसकेक हाजीर नाशिल्ल्यान कारणान जो मेरेन समस्यांचेर उपाय मेळना तो मेरेन कंपनीचे उत्पादन आनी येरादारी बंद दवरपाचे निर्णय गांवकारांनी घेतला अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। आयतारा सांगेच्या कोर्टाली वाठारांत जाल्ल्या अपघातात 2 जाणांक मरण आयिल्ले ते खातीर मंगळारा सकाळी थळाव्या लोकांनी पेप्सी कंपनीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका दवरिल्ली। ह्या बसकेक सांगेचो उपजिल्लो अधिकारी तशेंच सांगेचे उप अधीक्षक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
सरकारी नोकरी मेळटली म्हणून सुशेगाद रावपाचे दीस गेले. आता सरकारी नोकरी लेगीत स्पर्धा परीक्षा दिवन निवड करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ते ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर डिजिटल गोवा समिटाची कार्यावळींत उलयताले. ह्या वेळार 800 कंपन्यांनी वांटो घेतिल्लो जाल्यार गोंयच्या 54 महाविद्यालयांतल्या सुमार 5000 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या भुरग्यां मदल्या 300 ते 350 विद्यार्थ्यांची निवड जातली. तांकां डिजिटल मळार काम करपी कंपन्यां कडेन काम करपाक मेळटलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या समिटान गुगल तशेंच हेर मळावेल्या कंपन्यांनी वांटो घेतिल्लो. गोंयची बेरोजगारी कमी करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. सोमारा राती कळंगूटच्या पोरबावाडो वाठारांत आमदार मायकल लोबो कार्यालया लागसार अचकीत एका धांवत्या टॅक्सी बसीचेर जांबळाच्या झाडाचो खांदो पडलो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी बेगोबेग घडणूक थळार वचून झाड काडले. गाडयेंत कोण प्रवाशी नाशिल्ल्यान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, पूण झाड पडिल्ल्यान बशीचें बरेंच लुकसाण जालें. तशेंच येरादारीची पयली लेगीत जाली. थळाव्यांक 70% परस चड नोकरेच्या संदीची हमी आनी नोकऱ्यां खातीरच्या कुशळटाय कोर्साची म्हायती घेवनूच हाच्या मुखार गोंयांत येवपी उद्देगांक गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची मंजुरी दितले अशी गवाय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सोमारा विधानसभेत दिली. IPB आनी कुशळटाय मंडळ आनी खात्यांत समन्वय हाडून हाचे मुखार उद्देशकांक IPBची मंजुरी दितना थळाव्या कुशळटाय पूर्ण तरणाट्यांकूच थंय नोकऱ्यो दिवप बंधनकारक करचे. मागीरूच प्रस्तावांक मंजूर दिवपाची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्ली. ताचेर मुख्यमंत्र्यान ह्या विधान केलें. हालीं पणजेन येरादारीची बरी सोयी जाता. स्मार्ट सिटी खाला पणजेन सगळी कडेन खणून दवरिल्ल्यान सदींच येरादारीची गजमोटी जाता. सकाळी कामार वचच्या टायमार आनी कामा वयल्यान सुटच्या टायमार पणजेंत येरादारीची बरीच गैरसोय जाता. वरांची वरां ट्राफीक जाम जाल्ल्यान लोकांक कामाक पावपाक कळाव जाता. जेटी धोरणा खातीर वेगवेगळे सुचोवण्यो आमचे कडेन आयल्यात. ताचें संकलन करचें पडटलें, पूण संकलन करपा खातीर मनशां आनी साधन सुविधा कमी आशिल्ल्या कारणान मातसो वेळ लागतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें.
बेकायदेशीर कसिनोक बंद उडयतले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत केलां. आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंयांत सुमार 50 कसिनो बेकायदेशीरपणान चलता. ह्या 50तले 13 कसिनो आपल्याच मतदारसंघात चलता. म्हाका सांगात, हांव तुमकां खंय ते व्हरून दाखयता अशें विजयान म्हणलें. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान जर बेकायदेशीर कसिनो आसात जाल्यार ताका रोखडेच बंद उडयता अशें म्हणलां. सोनसड्या वयल्या कोयराची विलेवाट लावपा खातीर पालिका 3 कोटी रुपया खर्च करतले. तशेंच दर दिसाच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक लेगीत शेड उबारतले. देखून फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर सोनसड्या वयल्या कोयराचो विलेवाट लायिल्लो लोकांक पळोवपाक मेळटलो अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. मंगळारा सोनसड्या खातीर रोड मॅप्सो खर्च मंजूर करपा खातीर पालिकेन खास बसका दवरिल्ली. त्या बसके उपरांत नगराध्यक्ष उलयताले. गोंयांत अपघातांचो आंकडो वाडटा तो बेशिस्तपणान गाडयो चलयिल्ल्यान तशेंच येरादारीचे नेम मोडिल्ल्यान जातात अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. स्वताच्या बेशिस्तपणाक लागून दुसऱ्याचो जीव वचूं येता हाची जाणविकाय तशेंच ह्या विशींची संवेदनशीलताय गाडयो चलोवप्यां मदीं आसपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. केपें मतदारसंघात आशिल्ल्या सरकारी शाळांचे नूतनीकरण करचे असो प्रस्ताव फाटल्या वर्सा शिक्षण मंत्र्यांकडेन मांडिल्लो, पूण आयज मेरेन हो प्रश्न सुटावो जालो ना. केपें मतदारसंघात आशिल्ल्या सरकारी शाळांचे नूतनीकरण केन्ना मेरेन जातले हाची निमणी तारीख शिक्षण मंत्र्यान दिवची अशी मागणी केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टान विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा केली. दोन 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके आदी एसटी समाजा खातीर मतदारसंघ राखून दवरपाचो यत्न गोंय सरकार करीत आसा. डेलिमिटेशन कमिशन स्थापन करपाक केंद्राक पत्र बरयतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा सभाघरांत सांगलें. 40 मतदारसंघांतले मये, सांगे, प्रियोळ आनी केपें हे 4 मतदारसंघ एसटी लोकसंख्ये खातीर आरक्षीत करपाची मागणी आमदार वेंजी वेगश हांणी विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा लावन धरली. हाचेर विधानसभा बरीच तापली.
NH-66 बांदपाक खूब जाणांचे जागे गेल्यात, ताका आयज मेरेन मोबदलो मेळ्ळो ना. आगासाय आनी गोवा वेला वाठारांतल्या लोकांच्यो शेतांची जमीन गेल्या, तशेंच पुराय गोंयांतल्या लोकांच्यो जमनी सरकारी कामां खातीर गेल्या. ताका सरकारान बेगोबेग मोबदलो दिवचो अशी मागणी सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान विधानसभेच्या अधिवेशनात केल्या. फाटल्या 5 म्हयन्यांसावन सावड्ड्या सांतोण हांगा चलिल्ल्या हॉट मिक्साच्या कामाक आनी ग्रेव्हल क्रशराक लागून थळावे लोक बेजारल्यात. सगळ्याक धुल्ल पातळिल्ल्यान घरांत रावपाक जायना आनी घर लेगीत धवी पडल्यात अशी तांची कागाळ आसा. दीस रात चलपी ह्या बेकायदेशीर कामाक कसलेंच तरेचें प्रमाणपत्र मेळूंक ना. सांतोणांतल्या राजकीय आशिर्वादांत हॉट मिक्स प्रकल्पाचे विशीं गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सावड्डे पंचायती कडेन कागाळ करून लेगीत सरकारान प्रदूषण करपी प्रकल्प अजून थांबोवंक ना. जर हे काम बेगोबेग बंद केलें ना जाल्यार थेट कोर्टात वतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. खंयच्याय तरी बारीक घटकान म्हज्या सरकाराचेर टिका केली म्हण आमी निरशेना. गोंयकारांक स्थिर तशेंच बरें प्रशासन दिवपी सरकार दिवपाक भाजपाच्या सरकाराक यश आयलां अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. ते भाजपाच्या सरकाराक 1 वर्स पुराय जाल्ल्या खातीर आयोजीत केल्ले कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. मडगांव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण ना असो आरोप मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान केलो. मडगांव पालिकेच्या लेखापालक चड पगार दिला, रिक्षा घेतल्या तांचो उपेग जायना, ते खातीर पालिकेक लुकसाण जायत आसा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान केल्या. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा रामनवमीची सुटये वयल्यान विजय सरदेसायन सरकाराचेर बरोच फोग काडलो. रामनवमी ही पब्लीक हॉलिडे म्हूण जाहीर करची अशी मागणी विजयान ह्या वेळार केली. भाजपा सरकाराक राम हो फकत वेंचणुका पुरतोच जाय पडटा काय? रामनवमीची सुटी सरकार कित्याक जाहीर करना असो प्रश्न विजयान विचारून सरकाराचेर फोग काडलो.
भौशीक सुवातींचेर नितळसाण करपाची गजाल येता तेन्ना एक निराशाजनक चित्र दोळ्या मुखार येता। हाचीच देख म्हणल्यार वाळपयच्या नगरपालिका गार्डना फाटल्यान आशिल्ली सुवात स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रचाराक चुकली अशी दिसून येता। बुरशा अवस्थेंत आशिल्ले डस्टबीन आनी कचरो तशेंच हेर स्क्रॅप साहित्य वस्तू मेळत थंय उडयल्ल्या कारणान ही स्वच्छ भारत अभियानाची फकाणां केल्ल्या भशेन आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हे सरकार म्हणल्यार सल्पसल्पपणाची विचारसरणी घेवन चलपी सरकार असो थमणो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सरकाराक मारला। कर्नाटकांत प्रचार सभेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी कन्नडिकांक सल्प कन्नड मारती म्हणून आपल्या उलोवपाची सुरवात केली। तांच्या ह्या विधानाक धरून युरीन ह्या सरकाराक सगळे सल्प म्हणल्यारूच इल्ले करून खंयचे कडेन कांयच ना अशी स्थिती करून दवरल्या। तातूंत अधिवेशनाचो काळ लेगीत सल्प करून उडयला असो थमणो ताणें ह्या वेळार मारलो। बाबू आसगांवकारान तांच्या काळांत पेडण्याची माती उदरगत करूंक ना। ताणें फक्त वेगवेगळ्या प्रकल्पांचेर पर्संटेज घेवन स्वताची उदरगत केल्या। ताका पेडण्याचे लोक परत केन्नाच निवडून हाडचे नात अशें विधान आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी केलां। बाबून आपूण फुडली विधानसभा वेंचणूक पेडण्यानूच लढयतलो अशें कांय दिसां पयलीं विधान केल्लें त्या विधानाक धरून आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी हें विधान केलां। गोंयच्या पर्यटन मळा वयली बेकायदेशीरपणा पुराय तरेन काडून उडोवप सामकें गरजेचें आसा, कारण शेजारच्या राज्यांनी पर्यटनाची सर्त चालू जाल्या अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन उक्तायलें। वॉटर स्पोर्ट्सांत येवपी खाजगी संस्थांचो कसलोच प्रस्न ना। जेल हें एक सरकारी मंडळ देखून आमी चर्चा करपाक तयार आसात अशें मंत्री सांगता। गोंयांतल्यान मंगळूर सोरो घेवन वतना अनमोड घाटार अबकारी खात्यान 329 लिटर सोरो जप्त केलो। सुमार 34,32,000 सोरो वाहनांत घालून घेवन वतना चॅक नाक्यार धरले। 3 जाणांक अटक केल्या। फुडली कारवाय चालू आसा।